तुझ्या बली भेटोंक राया सर्गीच्या राया दरबारांच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळदर गोपान तुझ्या तुका हसून तुका वर्णून बापा आमी आयल्या कुर्बे देण्या अर्गा पाठो वेदी भोवती जमल्या सर्गीच्या मानान दैवित्या जेवणात दादोस तूं कर आमकां. ह्या मिसाची तेसावां हे पुरी आसात. डेन्झल रोड्रिगस ताच्या जल्मा दिसा, रिशेल आनी शॉन पिंटो ताच्या जल्मा दिसा अर्गां मीस दितात. तशेंच जावन बाळकाच्या अर्गांचो मीस दितात. रोज अनिता लोबो, रॉल्टन आनी रीना रंज, अजित एल्विरा रेगो, लॉरेन्स मोंतेरो आनी कुटुंब, एवजिन डिसोजा, वायलेट पिंटो आनी कुटुंब, प्रत्येक इर्द बसून अन्वित पिंटो, आल्बर्ट डिसोजा हाच्या आत्म्याक जसिंता डिसिल्वा, ब्रिजिट गोन्साल्वेस हिच्या आत्म्याक फ्रांसिस जानेट डिसिल्वा आनी कुटुंब, मेबल डिसोजा हिच्या आत्म्याक कोसेस डिसोजा, बीटी सालियन आनी सोबिन सालियन हांच्या आत्म्याक जेराल्ड सालियन, कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक जेराल्ड सालियन, कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक राचल डिसोजा, क्लिफर्ड जे डिसोजा हाच्या आत्म्याक नॅन्सी डिसोजा, बेनी आनी जॉन डिसोजा हांच्या आत्म्याक एवजिन डिसोजा, कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक एवजिन डिसोजा, फेलिक्स आनी लिली डिसोजा हांच्या आत्म्याक एवजिन डिसोजा, जोसेफ डिसोजा हाच्या आत्म्याक एवजिन डिसोजा, मारियन डिसोजा हाच्या आत्म्याक सिल्विया पिरेरा, एलिझा लोबो हिच्या आत्म्याक जसिंता सल्डा आनी कुटुंब, जोसेफ मस्करेनस हाच्या आत्म्याक फ्रांसिस मस्करेनस आनी कुटुंब, सिल्वेस्टर पिरेरा हाच्या आत्म्याक जसिंता डिसिल्वा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची लितूरची आम्हा सर्वांक जिवीत पारखून पळोवन सोम्याच्या हजारपण जोडोवंक आमकां उलो दिता. आयच्या वांजेलांत प्रकृतीन कितें घडटा म्हणलें पारखून जाणा आसून सोमी आयिल्लो काळ पारखूंक साकानांतल्या फरिजेवा विशीं जेजू दुर्साता. तशेंच आपल्या शिकवणेचो महत्व समजूंक साकानांतल्या लोकां विशीं जेजू बेजार उसारचें आमी पळयता. तर मोगाचेनो विविध चटवटिकेनी आनी राटावळ्यांनी मेतेर जाल्ल्या आमचे जिवाण्याचेर एक बोर नदर मारया आनी आध्यात्मीकपणाच्या गुंडायेन वाडोवंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमकां सगळें आयतें करया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. खालत्या काळजांत सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोंक तुगे सदांच संपार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista, come, Lord.
कर क्रिस्ता काकृत कर सोम्या काकृत कर सोम्या काकृत कर प्रार्थया महिमेवंत देवा सर्व पदवेदार बापा सदा तुझी भक्ती करूंक आणि खऱ्या मनान तुझी साखरी करूंक आमकां फावो कर ही आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनात आमेन. सांपावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावन सदांच लान्वीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे सोडुणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बोरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्ताप्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत्र वावरता आनी समेस्ता थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेसकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळें ताचेंच. ताचेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सोडवणदारात देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुजे दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजे मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया, कित्याक सर्गीच्या राजाचें गुटू लानांक तुवें उगडल्याय. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळ लोकाच्या सोम्या लागीं जेजू सांगी लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेले पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात, आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचे वारे वाळूंक लागले म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात, आनी तशेंच जाता. कपट्यानो, मोळपाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक? न्याय नितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात?
तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचून कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताजे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नांतर वादी तुका नीतीकर्ता आधीन करीत आनी नीतीकर्ता तुका आमीन आधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पावस येता म्हणून कळीत जाल्यार आमकां भायर वचूंक आसा जाल्यार मळबाक आमी पळयता आनी थंयसर काळी मोडां आसा जाल्यार आमी सत्री घेनासतना भायर वचना. म्हळ्यार पावस आयल्यार पावसा शिरकोवन पडचें नाका म्हणून पयलेंच आमी तयारी करता. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा असल्या ल्हान ल्हान संगतींक आमी पयली तयारी करता जाल्यार फुडें आमच्या जिविताचेर येवंक आसच्या कश्टांचेर प्रत्येक जावन जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत जेजू उलयता हांगासर. आनी ह्या दुसऱ्या येण्याक आमी कसली तयारी करता, कसली तयारी आमची आसा. आयच्या वांजेलांत आमकां जेजू एक ल्हानशी एक काणी व्हडले बरी सांगता आनी थंयसर आमकां जागवण दिता. आमी फुडें येवच्या व्हड व्हड गजालींक आज तयारी करूंक आसा. ह्या वांजेलांत जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत आमकां परोक्ष रितीन एक जागवण दिल्या आनी थंयसर आमकां सांगतात जेजूचें दुसरें येणें कशें जातलें, केदाळ जातलें तें आमकां कळीत ना. कितें तें दुसरें येणें म्हळ्यार सतमंत मागण्यांत आमी म्हणटा तो मेल्ल्यांत देवलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन मेल्ल्यांची आनी जिवंत आशिल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो. म्हळ्यार असो अर्थ आमकां स्पश्ट कळीत आसा. जेजूचें दुसरें येणें म्हळ्यार आमची जडती आनी ही जडती केदाळ जातली, केदाळ ती जडती आमकां पावतली तें आमी नेणाव. जेजू केदाळा दुसरे फावटी आमकां भेटतलो तें आमी नेणाव. तरी पूण तें घडोवंक आसा म्हणलें स्पश्ट. तर त्या एका घडिताक आमची तयारी कसली आसा. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता निमाणें त्या मनशाक जो कोण ह्या संवसारांत राजी जावंक तयार नासलेलो ताका कश्टांतले कश्ट, शिक्षांतली व्हड शिक्षा फावो जातली. पयशाक पयसो फारीक करता सर तो थंय जावन सुटचो ना. बहुशा त्या वेळार आमकां जडते वेळार कितेंय करूंक साध्य जावचें ना. कितेंय आमी करये जाल्यार कितेंय राजी संधान करये जाल्यार एकामेका सोडून करये जाल्यार ते हांगासर आमी जिवंत आसतना करूंक जाय म्हणलो संदेश आमकां हांगासर मेळटा. त्या देखून ह्या जडतेच्या दिसाक आमी पावतना आमी भियोवचें गी वा कंगाल जावचें गी वा ताच्या बदलाक जे कितें ह्या संवसारांत हांव जियेलां तें ताच्या कुशे प्रमाणे जियेलां म्हणल्या संतोशान वा बरवशान आमी ताच्या मुखार रावचें हें आमच्या हातांत आसा. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमची तयारी हांगासर ती गरजेची. कितेंय लुकसाण आमचे तावन जालें जाल्यार ती फारीक करचें मात्र न्हय. खंयसर सोडदोड करून जिवंक आमकां साध्य आसा थंयसर सोडदोड करून जिवंक प्रयत्न करचे ही आमची तयारी. ही तयारी आमी केल्या जाल्यार मात्र जडतेच्या दिसा आमी संतोशान ताच्या मुखार रावंक शकतले. ना जाल्यार थंयसर जातली दान किर्लोणी आनी थंय जावन सुटोवंक आमकां साध्य ना. देखून जेजू आज आमकां परत हो संदेश दिता तयारी हांगासर तुमी करा आनी ही तयारी केल्ली फुडें आमच्या बऱ्याक पडटली. जेच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयारी आज थावनूच ह्याच घडये थावन करूंक प्रयत्न करया. खंयसर लुकसाण आमची थावन जाल्या ती भरती करूंक, खंयसर सोडदोड करून जिवंक आमकां साध्य आसा थंयसर सोडदोड करून जिवंक आमचे प्रयत्न चालू दवरया.
सौम्य जीवन मोचे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या उड्या वायना सोबें घे तूं सौम्या काळीज मोचें खालते बोळे ते तुका कांतयताचेर सारके तुजे मोगान तुज्या ते म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या दाबाक सर्वस्व मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी गेल्या त्या तेण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला भगवान वंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नामी येता तुका जय. वंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोंसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोक समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sugut purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुरा जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी येत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आणि फ्रान्सिस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमचे गोळे बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तेका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आमची इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां आरमुरी देवाची माये संगती सांजू जाय तिचो पती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सुमयांशी गेल्या मागण्यात आम्ही सांगता मेळोन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तुझे संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पूर्ण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमचे सर्वंत जेजू क्रिस्ताची येणे वर्वशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसो माय मोगोस गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजे थंय येवंक शेता स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्म्या
मी काळजाताय सासली जिवीत म्हाका लाबो खुसार जीवन पिलो अगमान सोसून जीवन अर्पो तुकाच भेटोन दिलो तुझे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काळजालोय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोचे तयेव काशेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काळजाताय प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या चेवडान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार काळजा पोवे जेजूच्या सल्होगला फावो तुका टेव्या सोमेसेन्याच्या समदिरा तू कुरपेच्या सर्ग तुझ्या पाया पडता संसारी पोडू सायबा काळजा जेजूच्या काळजा इस्ताच्या काळजा शेवट पासून मोग दाखयल्या काळजा दन्याच्या काळजा रायाच्या मानानी वडवीक सदांच तुका मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरे आशीर्वाद आमकां भगवान गुरुसाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन